Proves Git 821 Novengit Rotsun Gayat page 10. Page 10 821. Novengit Rotsun Gayat Pormes Vorak Wakanat Shake and shake breathe to me void Devak Sot Gita Gayat Pormes Voracha Manam Gitang Gayona Gorat Void Karat Naunde Vache Porgotat Taron Tanche बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. जशे भाशेन तुमी आयज सकाळीं आयल्यात आनी तुमकां थोडो वेळ जालो, हे भाशेन आमच्या जिवितान केन्नाय घडटा, पूण देव सदांच हाजीर आसा. आमी ताका हाजीर जावंक जाय आनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून आमी ताका हाजीर जायना. केन्ना केन्नाय ताका म्हत्व दिना आमी दुसऱ्या वस्तूंक म्हत्व दिल्लें आसा. पयले सुवातेर आमी देवाचो मोग करूंक जाय, देवाक आमी हाजीर जावंक जाय आनी देव आसून आमकां ही सगळी घोटायती आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. ते भाशेन आमचें सगळें घडोवंक लागलेलें आसा, पूण सदांच घडना. तो ज्या कारणांक लागून आमी विस्कोट्टा तें सगळें आमच्या मनांत हाडया. आमची चिंतना भावना वेगळी आसतात आनी ती कंट्रोल करतात. ह्या वेळार देवाचें बोगसणें मागया आनी देवाक एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक ताचे कडेन विनंती करया. हांव पातकी सुरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिदात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया शांती समाधान आनी नीत सांबाळचे पासत. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान कोत्तात तांकां तूं तुजीं भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलां. खरें आनी शाश्वत शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत स्थापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. प्रकाशनेचे पुस्तकावेले वाचप. हांवें जुवांव सिंहासनार बसला ताचे उजव्या हातांत एक कवळो देखलो. दोनूय वरदांनी ताचेर बरयलोलें आसलें आनी 7 शिक्के मारून तो बंद केलोलो. आनी हांवें एक कोडेगांत देवदूत पळयलो. तो व्हडल्यान असो आड्डलो. कोणाक हे शिक्के फोडूंक आनी कवळो उगडूंक तांकोत, पूण कोणूच स्वर्गार न्हय म्हूण संवसारांत आनी संवसाराक काला पर्यान कवळो उक्तो करूंक आनी वाचोंक शकता तसलो मेळूंक ना. कवळो उगडूंक आनी तो वाचूंक पुरतो कोणूच मेळूंक ना. देखून हांव दुखांनी रडलो
तेन्ना जाणट्या मदले एकल्यान म्हाका म्हणलें, रडूं नाका, पळय जुदाच्या कुळांतल्या शिवान दाविदाचे कोंबरेन जोयत वेले तो कवळो आनी ते 7 शिक्के उगडोवंक तो सोगता. तेन्ना सिंहासनाचे मेजार 4 जिव्यां रचना आनी जाणटे मदें एक मेंढरो उबो आसलोलो हांवें पळयलो. मेंढरो जिवेशी मारलोलो दिसतालो. ताका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. हे दोळे म्हणल्यार संवसाराक पाठयलोले देवाचे 7 ओतमे. फुडें सरून मेंढऱ्यान सोद्रेर बसलोल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो आनी तांणी तो घेतलो तेन्ना 4 जिव्यो रचना आनी 24 जाणटे मेंढऱ्या मुखार सोरपोट पडली. हातल्या जोड एकल्या लागीं एक किन्नोरी आनी भक्तांच्या मागण्याच्या धुपां भरलोली भांगराची आयदनां आसली. तांणी एक नवें गीत गायलें, कवळो घेवंक आनी ताची शिक्के फोडोवंक तूं पुरतो, कारण तुजो जीव काडलो आनी सगळ्या कुलांच्या, भासांच्या, पोरजांचे आनी राष्ट्रांच्या मनशाक तुजे रोगता उद्देशी तुवें देवाक घेवन दिल्याय. आमचे देवाचे सेवा करूंक तुवें तांकां एक याज्ञिकी राजकूळ केल्या आनी ती पृथ्वीमेर राज चलयतली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूळ केल्याय. म्हणया, तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूळ केल्याय. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेत गुणगुणान ताची किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूंक दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब, तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूळ केल्याय. नाच खेळ करून ताचे नांवाची स्तुती करूं, घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्यांक धाकट्यांक तांणी सोडवून जोडून दिल्ली. जबाब, तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूळ केल्याय. आपणाक मेळलोल्या जोयतान भक्त संतोश भरीत जावं आनी कुशाळकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपोटून ताची स्तुती करून ताचे वंटाचेर आसून देवाचे वखाणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब, तुवें आमकां देवा एक याज्ञिकी राजकूळ केल्याय. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज तरी सर्वेस्पराचो थाळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुजल लागीं पावता पावता शारा नदरेक पडटोच ताचे वयर दुखां गळून ताणें म्हणलें, तुका दिल्ल्या ह्या दिसा तरी तुका सवस्कायक पावतलोय वाटो तुवें मात ओळखून घेतल्योय ना जाल्यार
पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलेल्यो आसात. ओय, तुजेर असले दीस येतले की तुजे दुस्मान तुजे भोंवती खोटां बांदतले, तुका वेडो घालतले आनी सगळ्या वाटांनी तुका भितरल्या भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुज्या भितर आसलेल्यांक तुज्या भुरग्यां बाळांक दोर्नीर आपटितले आनी फातरार फातर दवरचे नात. कित्याक? देव तुजे सोरी आयलो तो काळ तुवें वळखलो नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. देव तुजे सोरशीं आयलो आनी तो काळ तुवें वळखलो नाय. भयणीनो आनी भावनो, रबीन्द्रनाथ टागोर ताणें एक कवी अशी बरयल्ली आसा, ही कम्स कम्स एवर कम्स. तो सदांच येत आसा. सगळी वस्तू भयणीनो आनी भावनो देवा सवें आसा. कितें ना म्हणून ना, सगळें. म्हणटच आमचो तो संबंद केन्ना घडटा? जेन्ना आमी मनांत हें थिरायता. पळयात, जेजून आमकां सांगलां, म्हाका म्हजे सवें रिगून रावात न्हय. कशें रावतले आमी? तुमकां हांवें म्हणलें, सुस्कारांतल्यान तें एकदम सोंपें जाता. सुस्काराक तर आमच्या हाचेर जायत जाल्यार हे परी ताचें सगळें जिवीत आमकां उगडापें जावंक लागता. ताचेंच खरें, पूण हें आमचें जिवीत. आमचो आनी ताचो संबंद मागीर वाडटा. तो मागीर आमकां सगळें शिकोवंक लागता. एक पाटी आमी ताच्या ताब्यांत पडलीं की ना, तो मागीर आमकां सगळें दाखयता. कित्याक तोच जावन आसा आमची वाट, तोच जावन आसा आमचें सोत. आमी सगळें कांय नको, पूण तो जाणा. आमी ह्या झाडां बेडां सारकींच. देवान आमकां गिन्यान दिलां खरें, पूण आमकां सगळें कांय समजना. बाकीचें हें सगळें तोच चलयता आनी कोत्ता. ताचेर आमी विस्वास आनी भावार्थ दवरूंक जाय. पयल्या वाचपान सांगलां, कोणाकूच तें उक्तें करूंक जायना. फकत देवच जाणा आनी देवाचो पूत. आनी देवाचो पूत जांकां शिकयता पळय तांकां कसो शिकयतलो? हो संबंद जाय न्हय. ताचे बरोबर संबंद जोडलो म्हणटच मागीर तो आमकां सगळें उगडापें कोत्ता. एकदम सोंपें. पयले सुवातेर भाग्यवन फ्रांसिसाक तें कळ्ळें ना. तो संवसारीक जाणवायेन जियेतालो. मागीर ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयल्या उपरांत आनी जेजू ताचें जिवीत चलोवंक लागले उपरांत तो मागीर आनीक कांय करिनासलो. ताचे बरोबर तो वेळ सादतालो आनी जेजू पळय शिकयता तें करपाक पर्यंत ताची कुरपेन तो कोत्तालो. हे भाशेन आमी सगळीं जाणां करूंक लागल्या. करिना न्हय, कोत्ता. पूण हें अदीक वाडच्याक आमी सदांच विसरोन आसतना रातची 5 मिनट तरी जेजूक हाजीर जावन एकवटोन वेळ सारीत तर आख्खी रात मागीर ते भाशेन सारूंक आमकां संदी मेळटली, कुरपा मेळटली, बळ मेळटलें. सगळें तो करून घेतलो. म्हणटच आख्खी रात 1 वर न्हय, 5-6 वरां पर्यंत, 7-8 पर्यंत आमी ताका एकवटोन न्हिदतल्या. उठली म्हणटच हो परिणाम आमचेर बरो जाल्लो आसा. तो परिणाम आख्ख्या दिसांत म्हणून हितूं वावुरच्याक आमचे सगळें आमी ताका एकवटोन उठोवंक जाय. आनी हे परी सोंपेपणी आमची चिंतना, भावना, चाल पळय आसा ती ताका एकवटोन आमी जिवंक लागतले. आनी हाचो फायदो आमचे सगळें शांती वचतली. आनी ही शांती आमच्या उतरांनी कोन्यांनी दुसऱ्यांक तो दिवंक लागतलो. कित्याक तो आमचे सगळें हे परी वावुरतलो. तो म्हणटा कोटा. जेरुसलेम हे भाशेन देवाचें शार आसलें. आनी तें शार कित्याक लागून आसा? लोकांक लागून. आनी लोकांनी घरां बांदलेलीं थंयसर. हो सगळो लोक म्हत्वाचो न्हय. तो ताणें तो ताका हाजीर जावंक ना आनी ताका तर ताणें पळोवंक ना, ताचें तर ताणें आयकूंक ना आनी तो सांगता पळय ते प्रमाणे करूंक ना जाल्यार तो म्हणटा की खोटा. हे भाशेन आमचें सगळें जावचें ना. पूण जायतूय जाल्यार
रोखडीच आमी आमची चिंतना भावना जेजूचे सोवें दवरून तातूंतली आमी भायर सरया, जशे भशेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवरान दाखयलां. आनी हेरांय लोकांनी जांकां देवान विंचून काडल्या आनी ती आपलें जिवीत उत्तम तरेन जियेताली. हेच परी आमी जिवया, आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सोवें आमचे सगळीं चिंतना भावना चाल आठवणी सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवांत भायर काडया. आनी हे भाशेन करीत तर आमकां कसलीच धास्ती आसची ना, खोंती आसच्यो नात, पूण शांती आमचे सोवें आसतली आनी ताची गोठाय आमचे सोवें उदीक वाडटली. हे परी जियेतना आतां आमी सगळे आमच्या भावा भयणी पासत आख्ख्या संवसारांत आसा तितल्याय पासत मागया. सोर पुदेदारा आनी काकळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Beethoven गीत C33, page 42, Sorves pora manunge. Sorves pora manunge amchi dana. Sorves pora manunge amchi dana. Kurani atmo dukadita Bapa. Kurani atmo dukadita Bapa. Sarves pora manunge amchi dana. Sarves pora manunge amchi dana. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमच्या राया आनी शांती दिनारा, शांती आनी एकवट कोणायतल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एक चीत आनी एक मन घडून हाडूंक म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराच्या उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेरान सासणाचे देवा, सोर्व खाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोथ शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं वारमारीची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमच्या खातीर आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेची कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान साशणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी ओतवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस, आमच्या भगिवन बापा, फिलीप नॅरी, आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुतेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. वय तो सदांच आमचे सवें प्रत्येक सुस्कारान येत आसा. आमी ताचे प्रत्येक सुस्कारान ताचे सवें रावया आनी ह्या संबंदांत ताचे राज आमचे सवें आनी आमचे उद्देशीन दुसऱ्याय सवें येवच्याक आतां सगलीं आमची त्या सामोनांत आनी काळजांत धरून म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक बुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आमच्या काळजांत शेवंक हे मागण्यांत आमी म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिल्लो कोडसुनूक म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. क्रिस प्रसादाचें गीत D44 पेज 73. D44 पेज 73. Tu sorginci godzanico uno, porde santo sor amcia calzanzo, yesodan calzato gira samsu, tu shivirin amcianciu noso, yesodan calzato gira samsu, tu shivirin amcianciu noso. ह्या दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें खाळी सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी दर दिसा मिसान वांटो घेत आसा आनी आमचें जिवीत ओत्मीकपणीन तें बदलत आसा, पूण ताचो परिणाम आमचे मनाचेर आनी कुडीचेरूय जाल्लो आसा. देवाक दिनवासुया. आनी आतां आमची तयारी अदीक आनी अदीक जायत आसा नोवेना आनी फेस्त सायबाचें समरोमच्याक. तर आतां खूब लोक म्हणून हितून येवंक लागलेलो आसा. देखोवणी म्हणजे हांगसर बोजोवणी म्हणजे लोक उमांक येतात. उमांक येवंक लागलेलो आसा आनी सकाळीं आमी 10 ते 4 पर्यंत दवरलेलो आसा वेळ, पूण वाडोवंकूय लागलेले आसा. तर तुमी सो खुशेन हे सायडीन येवंक जाता. मिसान मात तुमी हे भाशेन भाग घेवचो 6, 7 आनी 8. आनी सकाळीं म्हणून हितून 5 पवित्र भोजोण आसता. आनी आख्खो दीस आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां सगळें पळोवंक मेळटा. म्हणटच तुमच्यान ते परी आमचे सगळे ह्या मिसांत भाग घेवंक जाता. पोस्टर तुमकां सगळ्या जाणांक हाचेर वॉट्सॅपाचेर पाठयलेलो आसा. तो तुमी तो पळयात. नवो पळय प्रोग्राम आसा, तातूंत तुमी पळयात कशे भशेन ही मांडावळ आसा पळय ती मिसां कशीं जातली ती. पूण मिसान हांगसर भाग घेवंक जायना, तुमच्या घरांत जाय. बाकीचे म्हणजे सगळो सेवा धर्म तेच प्रमाणे सगल्यांक पाठयलेलो आसा. तुमी तो पळयात. सगळीं तितूर मांडावळ आसा
आनी हे पुस्तिका आमी छापिनात पूण हे भशेन सगळ्यांक तुमकां तो सेवा दवरून 24/2 आनी फेस्ताचोय तुमकां पाठयलेलो आसा. देव बरें करूं म्हण तुका सगळ्यांक. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागणें करुया आतां. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गीत E10, page 82. Sorvespora carga, dia, aploat moamka, amkandita, jekats pavatan, amit solcha, aplemokache, govai saucha, apna sarkeli, ami vacha, gata kalsani, aploatmo, sorvespora carga, dia, aploatmo